म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे मार्केट जे आसा ते जुन्या बाजारांसून नव्या बाजारांत जे स्थलांतरीत केल्ले आणि 1960 पयलीं पुर्तुगीज गव्हर्मेंटान ते बांदलेले। पुर्तुगीज काळात जे बांदकाम जालें ते बांदकाम आणि आयचे बांदकाम पळयत जाल्यार आयचे निष्कृश्टपणाचे बांदकाम आसा, एकदम कमी दर्जाचे। आणि त्या वेळार पुर्तुगीज सरकारान बांदलेले जे बांदकाम आसा ते आजून बरें आसा, ते मातशें रिनोवेट करीत। अलंकार थिएटर आसा थंयसर जुंता बिल्डींग म्हणून बांदलेल्यो त्यो सामक्यो मोडकळी गेल्या, तेंची अवकाळा जाल्या। कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीन कितें जाता पळय परिस्थिती ते दिसून येता। आनी ह्यो बिल्डींग आतां मोडपाक पावल्यात आफ्टर लिबरेशनच्या नंतर, स्वातंत्र्या नंतर बांदलेल्यो बिल्डींग। आणि त्या वेळार पुर्तुगेजाच्या गव्हर्मेंटान बांदलेल्यो बिल्डींग कितक्यो स्ट्रॉंग आसात हे पळोवच्यो। हेज्या वयल्यान आमी थोडे तरी देख घेवंक जाय, शिकूंक जाय। पूण आज जर पळयत जाल्यार म्युनिसिपालिटीन ह्या तांचे केल्ल्या प्लॅनिंगाचो सत्यानाश केल्लो आसा। एक्चुअली आतां आमचे म्हणजे जेन्नाच्यान भारत आझाद जाला आनी आझाद भारताचे आमी नागरीक आनी आतां डेव्हलपमेंट करता आसतना टॅक्नॉलॉजी वाडिल्ली आसा, तेन्ना आमी बऱ्या तरेन डेव्हलपमेंट हे मार्केटान करूंक जाय आशिल्लें। एंटरप्रेन्युअर्स म्हणून आपण ट्रेडिंग करता आणि आपले संसार आणि सांबाळटा, त्याचबरोबर एक दोन संसार आनीक सांबाळटात, कारण तेंचे कडेन स्टाफ आसात कामाक। ह्या मार्केटाची दुर्दशा भरपूर जाल्लेली आसा आणि आमी मर्चंट असोसिएशन म्हणा किंवा आमी सर्टन पॉलिटिकल लेवलचेर आमी इनवॉल्ड आसलेले आमी सगळे नागरीक म्हणात, आमी जाता तितले त्या प्लॅटफॉर्माचेर ह्यो गजाली वयर काडीत आसले। पूण आजून पर्यंत म्हापसा मार्केटाक योग येवंक ना की एक म्हापसा मार्केट एक बरो एक सुसज्ज मॉल कसो जावचो। पण दुर्दैव अशें म्हणल्यार म्हापशेचें मार्केट म्हणल्यार तें कंप्लीट डिटोरिएट जायत गेल्लें आसा। एक म्हणल्यार हे कॉम्प्लेक्सान डिकेट जाल्ली आतां चालूच आसता। नुस्त्याचें मार्केट केल्यार थंय अजिबात सगळी घाण, सगळे नवो मार्केट हालींचो मार्केट सगळे पानपट्टीचे घाण आसता, पायऱ्यांचेर घाण। वयर जर तुमी ते हे शॉप पळयत थंय चिकन मेळटा, मटण मेळटा, बीफ बी थंय तर आनीक घाण आसा। गरीब लोक, शेतकरी आणि जे बारीक बारीक आपल्या बागायती करून भाजी पालो वयतात ते घेवन हांगासर येतात आणि तो तेंचो वेव्हार हो सुरळीतपणे चलता। त्या खातीर हे मार्केट म्युनिसिपालिटीन खरोखर सांबाळूंक जाय आणि म्हापशेकारांचें तें भूषण आसा, त्या खातीर तरी सगळ्या म्हापशेकारांनी म्युनिसिपालिटीक प्रेशरायज करून हे मार्केटाचें सुशोभीकरण करपाक जाय। सद्या पयशी जाल्यार ह्या पावसान मार्केटान उदक येवन दुकानदाराच्या दुकानांनी सुद्दां उदक शिरलेलें